गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले। हातूंत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। गोंयांत फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले। सुमार 23 वर्सांनी भारतात ही सर्त जाता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले खंय। हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। फाटल्या कांय वर्सांसावन गोंयचे तरणाटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार बुद्धीबळ सर्तीत वांटेकार जातात। आधुनीक खेळा खातीर मुळावे सुविधा, प्रशिक्षण आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक समान संदी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 31 ऑक्टोबर पासून 27 नोव्हेंबर रियो रिसॉर्ट आरपोरा बार्देस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 इयर्स फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता। गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा। 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा। म्हाका दिसता चेसच्या बद्दल इन डिटेल्स म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी गेम जवळपास इट इज एन 206 प्लेयर आनी 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट जाता। गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा जेन्ना 82 कंट्रीजचे प्लेयर्स आनी हांगासर पार्टिसिपेट जावप म्हणजे गोंय हे ग्लोबल लेवलाचेर पावता। म्हणजे नॉट ओन्ली इन द स्पोर्ट्स बट टुरिजम सेक्टरांतूय बी आमकां वर्ल्ड चेस कॉम्पिटिशनाचो खूब व्हड फायदो जातलो। म्हणून हांव थँक्स फॉर द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एंड ऑल्सो फॉर द मानसूरभाई मडविया कारण इट इज एन जॉयंटली कोलॅबोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे आमी हांगासर ऑर्गनायज करता। गोंयांतल्यान सादर ग्रँड मास्टर लिओ मेंडोजो, ग्रँड मास्टर अनुराग महामल, इंटरनॅशनल मास्टर भक्ती कुलकर्णी, नितीश, अमय, ऋत्विक आनी इथान बाज इतले सारकिल्ले जवळपास 7-8 प्लेयर हे ग्रँड मास्टर आनी इंटरनॅशनल मास्टर गोंयांतल्यान जाला। म्हणजे गोंयांत केदो व्हडलो टॅलंट आसा आमच्या सगळ्या जाणांच्या लक्षांत आयला आसतना। आनी वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत अजुनूय बी यूथ जे आसा ते आनिकूय बी ह्या चेस हाजे कडेन अट्रॅक्ट जातले। हातूंत इन लॉंग रन आमी जेका म्हणटा की एखादो इंटरनॅशनल किंवा वर्ल्ड क्लास लेवलाचो टुर्नामेंट जेन्ना जावप इट वील बी द लॉंग रन फॉर नेक्स्ट अनादर 25 इयर्स अशा पद्दतीचे प्लेयर्स तयार जावचे म्हणून आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करतात। सातत्यान इंटरनॅशनल बॉडीज वेगवेगळी ऑर्गनायजेशन्स गोंयांत अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट जे ऑर्गनायज करता इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। लोगो जो आसा तुमी जर पळयशात इट इज टोटली इन लायन विथ द गोवा। आमी पळयता आसतना लोगोन कंप्लिटली गोंयचे पिक्चर आमकां पिक्चरायज केला। गोंय पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावोवपा खातीर फिडे लोगोक आमकां स्थानूय दिला आनी ऑलमोस्ट ताज्या खातीरय बी आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतले। एंथम सॉंग जर आमी पळयतले आसत जाल्यार इट इज एन आफ्टर ऑल जे गोवा ग्लोबल लेवलाचेर कशा पद्दतीन पावचें हें तेंच्यांनी एंथम सॉंगांतल्यान दाखयलां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर।